आमचे फाटीं आमकां थोडे दीस जाले रोकोसीन डिसोजा सोशल वर्कर आमचो गांवचो तो आमकां अप्रोच जालो आनी म्हणून लागलो हे सिट्युएशना प्रमाणे तो म्हणून आमगे गांव पंचायतीन एक फॅमिली प्रोटेक्शन कीट तरी दवरलें कोण होम आयसोलेशन आहाय जाल्यार जायते उपेगा पडो सो आम तेगे ते कॉन्सेप्ट बरो चलो आमी तेका सांगिल्लें ओके तूं आमकां स्पॉन्सर करता जाल्यार आमी तो दवरपा रेडी आसा आनी तेणें आमकां आयज आमगे पंचायती एक कोविडाचेर सोन आतां एक अवेरनस प्रोग्राम ऑर्गनायज केला डॉक्टर श्रद्धा पाटील गायनोलॉजिस्ट फ्रॉम कोट्टाली ती आयज आमचे मोदे येवन आमकां हें सगळें डिटेल तीन आमकां एक्सप्लेनेशन दिलां तशें डॉक्टर राजेश पाटील सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर तोय आयज आमचे मदें येवन आयज आमकां तेणें जायती म्हायती दिल्या सो तेम सांगिल्लें हें आहा जाल्यार एक घरांनी कोण कोवीड पेशंट आहाय तेंगेली एक घरान आहा जाल्यार एक आमी एक गोरचे वस्त तेजी आहा जाल्यार बरें जायतें बरें जातलें सो आमकां तें आतां पंचायतीको हँड ओवर केलें बाब रोकोसीन बाबान सो कोणाकूय ती जाय पडली जाल्यार आमकां पंचायती अप्रोच जावपा जाता आनी ती व्हरोन तेमकां जाय तशें करून ती उपेगा यूज आज वेलसांव पंचायतीन एक बरो कार्यक्रम सुरवात केल्लो आसा हांगा फॅमिली आयसोलेशन कीट एक नवीनच कीट तयार केल्ली आसा हाजो हेतू म्हळ्यार जेन्ना आपल्या घरान कोणूय पेशंट एक्सपायर जाता त्या वेळार खुबदां आमी पळयतात की घरच्या लोकांक ते बॉडीक हात लावपाक आनी हातभार लावपाक मातसो त्रास जाता सो सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी विचार केलो की आपूण त्या फॅमिलीकूय कितें तरी अशे तरेन प्रोटेक्टीव गियर दिवपाक जाय सो तांणी तो हेतू मनान दवरून एक फॅमिली आयसोलेशन कीट हे तयार केलें ह्या फॅमिली आयसोलेशन किटान एक PPE आसा आनी PPE बरोबर तांणी एक्स्ट्रा 5 मास्क दिल्ले आसात एक्स्ट्रा 5 ग्लावज दिल्ले आसात तातूंत सॅनिटायझर बॉटल आसा आनी एक बॉडी बॅगय आसा म्हणटकच कितें करता की एखादो पेशंट तर एक्सपायर जायत बॉडी आसत जाल्यार संपूर्ण फॅमिलीन एकट्यान तरी PPE घालची आनी उरिल्ल्यानी आपले ग्लावज आनी मास्क घालून ती बॉडीची कितें आसत ती बरोबर वेवस्था करची म्हणजे कॉफिनान घालप किंवा एम्बुलन्सान घालप तशेंच ताका ते क्रिमेशन ग्रावंडान व्हरपाचें आनी थंय मागीर ताणें ती डिस्पोज करपाची आसता इन अ प्रॉपर बायोमेडिकल वे सॅनिटायझर यूज करपाचो आसता कंप्लिटली आनी ज्या वेळार ते क्रिमेशन ग्रावंडान वतात किंवा बरियल सिमेट्रीनी वतात त्या वेळार ते लोक लागींचे लोक आसतात तांकांच एलाव केल्ले जाता म्हणटकच ते हातान जर ग्लाव आसत किंवा मास्क आसत फेस शिल्ड आसत जाल्यार बॉडी आपल्याक ती लास्ट एकदां एक फावटी आपणाक पळोवंक मेळटा सो अशें तर तांणी सेक्यूर केलें तर जायत स्वताक तर तांकां तें परत आनी इन्फेक्शन हें जावचें ना आनी फॅमिली आशिल्ल्या कारणान कितें जाता ते एखादे प्रायमरी कॉन्टॅक्टान आयिल्ले आसतात सो कमी लोकांनी सिमेट्रीनी वचचें कमी लोकांनी क्रिमेशनान वचचें आनी जे कोण वतात तांणी आपलीच जबाबदारी पाळची आपले मास्कींग सारकें करचें डिस्टन्सींग सारकें दवरचें आनी सॅनिटायझराचो वापर करचो हाजें श्रेय सगळें आसा ते सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच वेलसांव पाले ह्या गांवाचे आसा तशेंच सोशल एक्टिविस्ट रोकोसीन बाब हांचोय व्हडलो हातभार हाका लागिल्लो आसा पयलीं सुवातेर सांगपा म्हणलें जाल्यार हांव बिगिनींग फर्स्ट वेव येयला तेन्ना पासून म्हज्या गांवां पासत हांव कितें तरी करीत आसलो मागीर आतां सेकेंड वेव येयला तेन्ना हांवें चोयलें जायतीं मरणां जावपा लागलीं घरां फॅमिली जायते त्रास जावपा लागले कित्याक ते पॉझिटीव मेळटरी दुसरी फॅमिली तेंचे बरोबर वचना जावपा लागली त्रास म्हणजे कितकोन तांकां पयस कितकोन तेणी सेफ्टी घेवची हो मेजर ती डिफिकल्ट जावपा लागली तांकां सो ह्या वेळार हांव चिंतिलां आनी म्हजे जायते फ्रेंड डॉक्टर्स आहाय तेन्ना हांव डॉक्टरांक मेळ्ळो आनी हांवें चिंतलें की आमच्या गांवांत हांव करीत येयलां फाटीं हांवें अँबुलन्स तयार केलें आनी अँबुलन्स दवरलो 24/7 आमच्या गांवच्या लोकांक आनी हेचेर म्हाका दिसून येयलें म्हज्या ड्रायव्हरां उलयची की लोक थोडो लोक की आपल्या पेशंटांक घालपाक खूब भिता आपल्या कोविडी आनी ते ड्रायव्हर म्हणपाक लागले आमी कितें करतले लोकांचे तुमचे पेशंट आमी हांदामान वतले आनी जायते ड्रायव्हर आमकां सोडून गेले सो हेजें म्हाका दिसून येयलें की ड्रायव्हरांकूय प्रॉब्लेम जाता आनी हांव पंचायतान एप्रोच जालो आनी पंचायतान सांगलें की हांव एक अवेरनस करूंक सोदतां विथ अ टीम ऑफ डॉक्टर्स कशें आमी कोवीड पेशंटां कडेन आमी कशें वयचें कशें हेल्प करचें आनी हेचेर हांवें चिंतलें तेणी म्हाका ताबडतोब तुमच्या वेलसांव पाली भितर पंचायतान ताबडतोब म्हणलें तूं वच मुखार आमी तुका पर्मिशन दिताय आनी तेणी म्हाका पर्मिशन दितकच हांवें सोडसोडीत
तयारी केली हो अवेरनेस करता आनी अवेरनेस करता जाल्यार लोकांक आतां कितें पावोवचें हें हांव चिंतपा लागलो आनी तेन्ना हांवें एक हें गायलें हें घेयलें की वेलसापाली सोर्शी फॅमिली प्रोटेक्शन कीट हें घरान दवरतलो कोणा डिफिकल्टी आहा तांकां पंचायतान दवरतलो आनी एक किटांत हांवें बरयलो आहा कीट आहा मागीर हँड ग्लोव्स आहाय मागीर सर्जिकल मास्क आहा हे सगळे इतले आयटम हांवें घालून हांवें तांकां पंचायताक दिले सो पंचायताक कोणाय जाय आनी पंचायत मेंबर जाय तेणी येवन तें वाचें